निमाण्या खिणाक अवाशिवा करून सनबानाच्या ईडीएमाची व्यवस्था वर्सा पद्दती प्रमाण जाग्यार पडली एकदाची. 20 डिसेंबराक दिल्ले अर्दीचेर पुनर्विचार करचो म्हूण सनबर्न क्लासीक ईडीएम इव्हेंट आनी आर्टिस्ट मॅनेजमेंट LLPन हायकोर्टाचे पांय धरले आनी हायकोर्टान आवळिल्ल्यो नाडयो मातश्यो सडळ सोडल्यो. याचिकादार म्हणटा 18 डिसेंबराक अंतरीम आदेशा उपरांतचे बांदकाम मोडला. हायकोर्टाच्या स्थगितीच्या आदेशाचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो. सगळे बांदकाम मोडल्यार ते परत उबारूंक 15 दीस तरी लागतले. पुराय बांदकाम मोडल्यार 27 डिसेंबराक थारिल्ल्या वेळार इव्हेंट करप शक्य ना. जगभरांतल्यान कितल्याशाच लोकांनी तिकेटी बूक केल्यात. पुराय बांदकाम परत उबारूंक 15 दीस लागतले अशें मूळ याचिकादार आनी पुनर्विचार याचिकेत प्रतिवादी ट्रेव्हर मास्करेनास मुद्दो घालो. मात कम्युनिदादीच्या आयोजकांकडे सेटिंग चलता. कम्युनिदादीन सुवाती खातीर 18,12,000 फी थारायल्या ती सापूच कमी म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट. सगळ्या पक्षांचे आर्ग्युमेंट, बांदकामाक लागपी वेळ आनी हजारांनी लोकांनी बूक केल्ल्यो तिकेटी हे मुद्दे मतीन धरून हायकोर्टान पुराय बांदकाम मोडिनासतना ईडीएमा खातीर NOC दिवपाचेर विचार करचो म्हूण हणजुणा पंचायतीक सांगले. कम्युनिदादीन थारायल्ले फीचे 18,12,000 वयर आनीक 15 लाख फारीक करचे म्हूण हायकोर्टान कम्युनिदादीक अर्ज दिली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.